मोले जाल्या अपघातान एका ड्रायव्हराक आयले जाग्यार मरण जाल्यार दुसरो सोंपलो जीएमसींत. नमस्कार, हांव दर्शन कानोडकार. भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां येवकार. आयतारा नोव्हेंबराच्या 3 तारखेर राती बरकटे मोल्या राष्ट्रीय महामार्गार कर्नाटकान वचपी प्रवाशी बस आनी माल व्हरपी ट्रक हांचो एकामेका सामकार धपको बशिल्ल्यान अपघात जालो आनी ह्या वेळार बसींतले खुबशे प्रवाशी जाले जखमी. बस ड्रायव्हराक आयले जाग्यार मरण जाल्यार दुसरो ड्रायव्हर उपचारा दरम्यान सोंपलो जीएमसींत. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बस ड्रायव्हराचें नांव जावन आसा भीमा मुनिया नायक. तो रावपी मूळचो रामनगर कर्नाटकाचो. जाल्यार दुसऱ्या ट्रक ड्रायव्हराचें नांव अजून कळूंक ना. अपघात जावन बशीन अडकून पडिल्ल्या प्रवाशांक फोंडे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी भायर काडले आनी लागीं आशिल्ल्या पिळये भलायकी केंद्रांत दाखल केले. कर्नाटकान वचपी GA07T0548 क्रमांकाची प्रवाशी बस खूब वेगान मोल्याच्या दिकेन वताली आनी त्याच वेळार विरोधी दिशेन येवपी KA65A3760 क्रमांकाच्या माल व्हरपी ट्रकाक बशीचो जबरदस्त धपको बशिल्ल्यान अपघात जालो आनी त्या वेळार फाटल्यान येवपी मोटारीक लेगीत धपको बशिल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. पूण देवाचे कृपेन मोटारींतले सगळे जाण सुखरूप आसात. जखमी जाल्ल्या प्रवाशां मदीं एका तरणाट्याच्या पोटान लोखणाचो सळी घुशिल्ल्यान ती गंभीर जखमी जाल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. ह्या पुराय घडणुकेची खबर मेळटाच 3 ॲम्ब्युलन्सी अपघाती थळांत दाखल जाल्यो. जाल्यार फोंडे उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी बशीन अडकून पडिल्ल्या चालकांक भायर काडले. ह्या कामान तांकां कुळे पुलिसांनी लेगीत धांव मारून मदत केली. अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आनी ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाकात. ताज्यो खबर वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com. तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करात.